प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळे कायदेशीर गजालींक आधार कार्ड नंबर सक्तीचो केला। मात गोंयांत आधार कार्ड नंबराचो शिनळकी रॅकेट चलोवपी दलालांक फायदो जाता हें आयकून तुमी शॉकाद जातले। ऑनलायन शिनळकी रॅकेट चलोवपी दलाल आतां चलया सप्लाय करपाक कस्टमरांक कडल्यान आधार कार्ड नंबर मागतात। आधार कार्ड नंबर नासत जाल्यार हेर आयडी प्रूफूय तांकां चलता। आधार कार्ड नंबरा वरवीं दलालांक चलयो मागपी कस्टमर गोंयकार काय गोंया भायलो तें कळटा। जर कस्टमर गोंयकार आसत जाल्यार दलाल तांकां चलया सप्लाय करिनात। खुबशे फावट पुलीस थळावे गोंयचे डमी कस्टमरांक तयार करून दलालांक अटक करतात म्हूण ही आयडिया। ऑनलायन शिनळकी रॅकेट चलोवपी हे चडशे मुंबय दिल्लीचे। कस्टमर फोन करता तेन्ना ते पयलीं कस्टमर ज्या हॉटेलांत रावल्यात ताचे डिटेल घेतात। उपरांत ते तांकां आधार कार्डाचो फोटो मारून व्हॉट्सॲप करपाक लायतात, ना जाल्यार व्हिडिओ कॉल करून तरी आधार कार्ड दाखयात म्हूण दलाल कस्टमरांक सांगतात। हे विशयाचेर प्रुडंटा कडेन उलयतना गोंयचे सिनियर पुलीस ऑफिसरानूय ही गजाल मान्य केली। हय, दलाल डमी कस्टमरांक लागून जावपी कारवाईच्या भयान कस्टमरांक कडेन आधार कार्ड नंबर मागतात। लायसन, वोटिंग कार्ड हे डॉक्युमेंट फटीचे आसपाक शकतात म्हूण दलालांक आधार कार्ड सेफ दिसता। जे कस्टमर आपले आयडी प्रूफाची कॉपी चलया सप्लाय करपी दलालांक दितात तांचे आयडी प्रूफ हे हेर वायट गुन्यांवकारी गजालींनी चुकीचे पद्दतीन दलाल वापरपाक शकतात अशी शिटकावणी पुलिसांनी दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।